कितें करपाचें हें डिसिजन म्हाका घेवपाचो अधिकार ना. डिझास्टर एक्ट पळय आहा तातूंत भितर कलेक्टरान डिसिजन घेवपाचें. हांव काल कलेक्टराक मेळिल्लो. हांव कलेक्टराक मेळटकीर कलेक्टरान इमिजिएटली पुलीस धाडले. सगळे एक्झिट थंय बंद केल्ले आसा. तिनूय कडेन बॅरिकेड्स घालून बंद केले. स्वॅब टेस्ट करपाक लायला. हांवें रिक्वेस्ट केली की सगळ्यांची स्वॅब टेस्ट करा. काल जवळ 197 केसीस तांणी स्वॅब टेस्ट केली. तातूंतल्यो 7 केसीस आज पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यो. ज्यो त्या फॅमिली कडेन रिलेटेड आशिल्ल्यो. पयर पळय जे 4 केसीस मेळिल्ल्यो ताच्याच कडेन ताच्याच फॅमिलीच्या रिलेटिव्साक हे 7 जाण मेळ्ळे. आतां कितें करपाचें डिसिजन ते कलेक्टर कायद्यान घेतलो. म्हाका खात्री आसा जे कलेक्टर तो तसो सारको फर्म आसा तो कोणाचें आयकना कित्याक कितें आनी ताका जें कितें दिसता ताणें डिसिजन घेवपाचें. अशें हांवें काल ताका सांगिल्लें जें कितें दिसता कारण काल 4च केसी आशिल्ल्यो. काल 4च केसी आशिल्ल्यो न्ही. आज सकाळी 7 पॉझिटिव्ह जाले. 197 7 जाल्या. आतांय दोतोर गेल्या ते वयर आनी कोणी उरल्या पळय तांचे आनी कोणी आसलेले आसा तांचे टेस्ट कर. हांव वचना. हांव गव्हर्मेंट चलयना. एक लक्षात दवरपाक जाय तुमी कित्याक कितें घालनाका. एक म्हणजे हांव गव्हर्मेंट चलयना. म्हाका अधिकार ना खंयचो झोन कितें डिक्लेअर करपाचो आनी कसो. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आसा. त्या एक्टा भितर गायडलायन्स आसा. त्या गायडलायन्सा प्रमाणे डिसिजन घेवपाची पावर ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक आसता. सडन स्ट्रायकान तुमकां दिसता की करचें अशें ते हांव तशें कमेंट करत जाल्यार फाल्यां म्हज्या तोंडार घालतले सगळे. These are certain decisions we leave it to the authorities. थंय कोणाचें इन्फ्लुएन्स प्रेशर कोणाचें आसपाक जायना अशें म्हजें प्रामाणीक मत. हांव काल कलेक्टराक बरी मिटींग घेवंक म्हूण ताणें इमिजिएटली म्हणजे झोन म्हणजे 4 केसी जाल्ल्यो पळय काल 4च आशिल्ल्यो न्ही. तेन्ना ताणें ऑलरेडी पुलीस धाडले. बॅरिकेड धाडल्यो. बॅरिकेड लावन तिनूय वाट्यो ताणें बंद केल्यो. एक्चुअली 5 एक्झिट आनी थंय लोकांक रिक्वेस्ट केल्या की तुमी 2-3 दीस भायरच सरनाका अशी रिक्वेस्ट करता. PSI धाडलो. मामलेदाराक धाडलो. थोडी लोकां कडेन उलयलो. 2 टिमी धाडल्यो सारक्यो. हेल्थ मिनिस्टरान 2 टिमी धाडल्यो. ताणें थंय हें केलें. चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलो. चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें आपूण पुलिसांक सांगता इमिजिएटली वचून त्यो ब्लॉकेट करा म्हणून. तशें थंय तें कितें करपाक ताणें केलां. ताजे भायर जावन कितें ताका डिसिजन घेवपाक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान घेवपाचें. ते कोणी ते पळय थोडे अशे अनाडी आसता तांकां कांयच कायदे खबर ना. ताणें पयलीं कायदे वाचून पळोवपाक जाय कितें घालचें पयलीं. कितें आसा आतां सोशल मिडिया आसा म्हणून कितेंय घालचें न्ही. सोशल मिडियाचेर कितें घालचें पयलीं एसर्टेन करपाक जाय. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आसा. अंडर दॅट एक्ट इट इज स्पेसिफायड सगळे बारीक बारीक सुद्दां सगळें स्पेसिफाय केल्लें आसता. एमएचएच्यो गायडलायन आसता फ्रॉम टायम टू टायम आनी त्यो गायडलायन व्हायलेट करून कोणाकच डिसिजन घेवपाक मेळना. आनी त्यो डिसिजन घेवपाची पावर फक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक आसता आनी कोणाकच